मोगाच्यानो वो वेळ माणकां मोतयां आयकुचो. गोंयांत आमचो लोक उलयतना घांटी हें उतर वापरता. घांटी म्हणल्यार घाटा वयलो असो अर्थ. पूण गोंयांत हें उतर त्या अर्थान ते वापरनात. हे कामगार हेर राज्यांतले येतात सादे मनीस, तांचे विशीं उलयतना गोंयचो लोक कितें म्हणटा, ह्या आमच्या गोंयांत आतां हे घांटी येवन भरल्यात, सगळें मेळ्ळें केलां, ते घांटी असले, ते घांटी असले, अशें एक नकारात्मक नदरेंतल्यानच उलोवचें. 1986 वर्सा थॉमस स्टेफन्स कोंकणी केंद्र मिरामार लोयोला हॉल ह्या जेजुईत घरांत आसलें आनी पावसाचे दीस आसले आनी आमच्या केंद्राचे थोडे नळे पाड जावन सकयल पडून फुटून गेल्ले. ते घालूंक मनीस मेळटा काय म्हूण सोदूंक सकाळीं फुडें मिसांतच हांव स्टेला मारीस कॉपेला कडेन गेलो. थंय स्टेला मारीस कॉपेराचें काम चलतालें आनी थंय कन्नड भास उलोवचो लोक झोपड्यांनी रावतालो. हांव गेलो आनी एक झोपडे कडेन वचून हांवें अण्णा म्हणलें. अण्णा म्हणल्यार व्हडल्या भावाक कन्नड भाशेंत अण्णा म्हणटात. ते झोपडेदाराचे कन्नड लोक म्हूण हांव जाणासलो, देखून हांवें अण्णा म्हणलें. तेन्ना भितर थावन त्या मनशान म्हणलें, आतां ताणें कितें कन्नड भाशेंत सांगलें तें हांव कोंकणी सांगतां. कोण आयला? तेन्ना हांवें ताका परत्यान म्हणलें, हांव अण्णा म्हणलें. तेन्ना एकटो दादलो मनीस भायर आयलो आनी हांवें ताका नमस्कारा म्हणलें. ताणें नमस्कारा म्हणलें. मागीर तो म्हणलो, कितें जाय तुमकां? मागीर ताका हांवें सांगलें, आमच्या घराचे थोडे नळे फुटून पडून गेल्यात, ते घालूंक जाय, देखून एक मनीस जाय आसलो म्हाका, देखून हांव सोदून आयलां. तो म्हणलो, बरें, तुमी म्हाका दाखयात, मागीर म्हज्यान जाल्यार तें हांव तुमकां घालून दितां, नाजाल्यार आनी कोणाक आपोवन घालची वेवस्था करतां. मागीर दोगी जाण आमी चलून लोयोला हॉलाक येवंक भायर सरले. तेन्ना तो म्हाका म्हणलो, तुमकां एक हांव सवाल विचारूं? हांवें म्हणलें, विचार. न्हय, तुमी म्हज्या रागार जावचे नात न्हू? हांवें म्हणलें, ना, विचारात तुमी. तेन्ना तो म्हणलो, तुमकां कन्नड भास कशी येता? तेन्ना ताका हांवें म्हणलें, तुमी आमच्या गांवांत आयल्यात, आमची भास इल्ली कोंकणी तुमकां समजता आसतली, इल्ली उलोवंक येता आसतली. आमी तुमची भास शिकल्यान कितें वायट आसा? तेन्ना तो म्हाका म्हणूंक लागलो, तुमी हेरां परस इल्ले वेगळेच अशें म्हाका दिसतात. हांवें म्हणलें, जायत घडये, तसो हांव कितें वेगळो? हांवूय तुमचे बरे मनीसच न्ही. तुमी बरे मानान उलयतात. हांवें म्हणलें, हांव सदांच दुसऱ्यांक मान दिवनच उलयतां. हांव एकवचन वापरिना, हांव बहुवचन वापरतां. हांव तूं म्हणना, तुमी म्हणटां. कन्नडांत हांव कोणाक नीनू म्हणना, नीवू म्हणटां. तेन्ना तो म्हाका म्हणटा, म्हाका पात्रांव, गोंयांत एक उतर आसा पात्रांव. पात्रांव म्हणल्यार धनी, सोमी ह्या उतराचो अर्थ, मास्टर. तो म्हाका म्हणटा, पात्रांव, तुमकां आनी एक हांव सवाल विचारूं? हांवें म्हणलें, विचारात. तुमचो लोक आमकां घांटी कित्याक म्हणटा? पळय पात्रांव, आमी हांगासर कित्याक आयल्या? आमी जोडूंक म्हूण आयल्या.
आमी तुमचें काम करता सकट करता, आमी तुमकां कितें वायट करता ना न्ही. तुमी सांगलें आमी काम करता, तुमी आमकां पयशे फारीक करता. इतलें आमी तुमचें काम करून सयत तुमी आमकां घांटी म्हणटात. तेन्ना हांवें ताका म्हणलें, बाबा हें चूक, हो आमचो लोक उलयता पळय तें सारकें चूक, तें सारकें न्ही, तें हांव खंडन करतां. पूण हांव कोणाक घांटी म्हणना, हें उतरच हांव वापरना. तेन्ना तो म्हाका म्हणटा, पात्रांव, हांव तुमकां आतां एक निमाणें सवाल विचारतां. हांवें म्हणलें विचारात. न्ही तुमी रागार जावचे नात न्हू. हांवें म्हणलें कित्याक रागार जातालो, विचारात म्हणलें. तेन्ना तो म्हणटा, पात्रांव, तुमचो लोक थोडो गोंयांत थावन थंय खंय तरी अरबस्तानाक गेला खंय कामाक लागून. आनी अरबस्तानान तो लोक तांचे भाशेंत तुमच्या लोकांक घांटी म्हणचो ना. तेन्ना हांवें म्हज्या कपालाक असो हात मारून म्हणलें, अरे, हांवें म्हणलें म्हणटलोच. कितें गोंयांत थावन गेलो म्हणून ते कितें माथ्यार घेतले ना न्ही. अरबी गोंयच्या लोकांक आपले अरेबीक भाशेन घांटी आनी कितें तरी अशें उतर वापरतलेच न्ही. पळय, ही एक मनशाची संवय. आमी बरे, दुसरे खोटे. आमी वयले, तुमी सकयले, हेंची तो आसा. गोंयांतले चड भितरले आनी भायले म्हणून. बाबा, भितरले म्हणून तांकां कितें भांगर लागता आनी भायले म्हणून तांकां कितें गोबोर लागता ना न्ही. आमी सगळीं मातयेंतलीं मनशां, मातयेंत थावन आयिल्लीं. मागीर आमी मरतच आमची कूड मातयेक लावन दीत नाजाल्यार अग्नी म्हळ्यार उजो दिवं दीत. ती वेची मातयेक न्हू. मागीर कित्याक हें सगळें वडपण, भितरले भायले. कित्याक आमी दुसऱ्यांक एक मानान उलो मारूंक जायना. आमच्यान म्हणूंक जाता न्ही, हे दुसऱ्या राज्यांतले आयिल्ले, हे कन्नडिगा म्हणूंक जाता, हे तामीळ, वा तेलुगू, हे मल्याळी अशें म्हणूंक जाता न्ही, कित्याक आमी कोंकणी. पूण गोंयांत पळया, कोण आपणाक कोंकणी म्हणना, आपूण गोंयकार म्हणटा. तशें गोंयकार म्हळ्यार सर्गातान देंवल्लो कसो. आनी हांगा कर्नाटकांत फकत मंगळूर शारांतले मात्र न्ही, मंगळूर शारांतल्यान कितलेशे पयस अशे आपणाक मंगळूरकार म्हणटात. म्हणजे कितें मंगळूरकार म्हणून तूं मरतच असो कितें सरकार वेताय काय कितें आनी दुसरे अशे देंवन यमकंडांत वेता. पळया, आमी हे नाका जाल्ल्या गजालींत व्हडपण मानता. आमी मनीस, आमी मनजात न्हय. मनजात उलयना, मनीस जात ती. पूण आमी मनीस उलयता. आमकां चिंतूंक ताकत आसा, आमकां विचवण करूंक, बरें वा वायट विचूंक आमकां देवान विचवण करची ताकत दिला. ताचो आमी खरो उपयोग करिना. आमी सदांच आमकां व्हड म्हूण चिंतचें आनी दुसरीं ल्हान म्हूण चिंतचें. एक चुकीच्या संवसारांत आमी जियेता. एक फावटी अशें जालें, एकटी कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत काम करची आनी एका प्रकाराची ती फुडारी म्हणल्यार जाता अशी बऱ्या स्वभावाची बरी स्त्री ती आयली आनी उलयतना तिणें म्हाका म्हणलें, फादर, आतां आमचें गोंय सारकें पाड जावन गेलें हां. हांवें म्हणलें कित्याक? हे घांटी येवन भरलात हांगासर आनी हांकां लागून सगळें पाड जालें. हांवें म्हणलें, बाये, तुवें कितें म्हणलें? फादर, ह्या घांट्यांक लागून आमचें गोंय सगळें पाड जालें फादर. तेन्ना हांवें तिका म्हणलें, जे जिबेन तूं देवाक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड म्हणटाय, तेच जिबेन तुज्यान तुज्या भावांक आनी भयणींक घांटी कशें म्हणूंक जाता? आमी सगळीं देवाची भुरगीं म्हूण तूं मानून घेताय? वय फादर. हांव तुजो भाव म्हूण तूं मानताय? वय फादर. मागीर हांव तुजो भाव,
आनी ही दुसरी आसात ही कशी गांठी जातात तर मागीर तिका हांवें सांगचें पडलें तुजें सारकें ना. इल्लेशें खऱ्यान तिका सांगचें पडलें कित्याक ती फुडारी, तिचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडटा. हांवें म्हणलें हें उतर आनी ह्या मुखार वापरूं नाका. तिणें तें कितलें मानून घेतलें वा मानून घेवना हांव नेना, पूण वय फादर म्हणून ती गेली. पूण अशें चिंतप गोंयांत एकदम बळ आसा, भितरले भायले, उठल्या सुटल्याक गांठी म्हणप कोणाकूय. तेंच पळया एकटो कन्नडी गा वो एकटो तामीळ मनीस वो तेलुगू मनीस बरें न्हेसून सूट बूट घालून आयलो जाल्यार ताकाय गांठी म्हणटात वय ना. ताका तशें म्हणूंक धैर्य ना कित्याक तो बरो न्हेसला, इंग्लीश भाशेन बरो उलयता. हे सादें न्हेसाण घाल्लीं मनशां आसतात तांकां हे गांठी उतर वापरतात. हे नकारात्मक उतर आमी वापरचे, कोणाकच वापरचे न्ही. जशीं आमी देवाचीं भुरगीं तशीं तीं देवाचीं भुरगीं. तांचें कितें चुकता जाल्यार तें तांकां आमी दाखोवया, सांगुया, तातूंत कांय चूक ना. पूण तीं आमचे गांवची न्हय, आमचे संस्कृतीची न्हय म्हणूनच तांकां आमी सकयल्या नदरेंतल्यान पळोवया. आदी पळया आमी क्रिस्तांव लोक, तो गोंयांत जावं कर्नाटकांत जावं खंय जावं, हेर धर्माच्या लोकांक आमी कितें म्हणटाले हांव अनभावार्थी. अनभावार्थी म्हणजे कितें ताका भावार्थ ना. आतां आमी हें उतर वापरूंक वापरिना आनी वापरूं नजो, वापरूंक फावना. कित्याक संवसारांत चडांत चड लोक भावार्थीच. पूण देवाक तांणी पाचारची, देवाक मान दिवची रीत वेगळी, आमचे परस वेगळी. तें देव पळयता. आमी कित्याक तातूंत तकलीद धाडोव्या. आमची रीत वेगळी पूण आमचे परस वेगळी आसल्याक आमी अनभावार्थी कित्याक म्हणूंक जाय. आनी एक आतां आमी उतर वापरता आमच्या इगर्जांनी आनी वा उलयतना अक्रिस्तांव. कित्याक आमी अक्रिस्तांव म्हणूंक जाय? तो मुसलमान जाल्यार म्हणुया तो मुसलमान, हो हिंदू जाल्यार हो हिंदू म्हणुया, जैन जाल्यार जैन म्हणुया, बौध्द धर्माचो जाल्यार तो बौध्द धर्म, सीख जाल्यार सीख, पारसी जाल्यार पारसी, अशें म्हणुया न्हय आमी. अक्रिस्तांव कित्याक अशें नकारात्मक उतर कित्याक वापरूंक जाय? क्रिस्तांव न्हय आसली अशेंय म्हणूंक जाता न्ही मनशां. हेर धर्माची मनशां म्हणलें चड बरें. हेर धर्माची मनशां पळया, म्हाका म्हजो धर्म बरो आनी खरो कसो दिसता, तांकां तांचो धर्म बरो असो दिसता आनी खरो कसो दिसता. कित्याक आमी बेश्टे ह्या धर्माच्या नांवान जावं दी वा गांवां प्रमाणें जावं दी, भाशे प्रमाणें जावं दी, संस्कृते प्रमाणें जावं दी, शिकपा प्रमाणें जावं दी, गिरेस्तकाया प्रमाणें जावं दी, कामा प्रमाणें जावं दी, हे वांटे फांटे करून आमकांच आमी वयर दवरचें आनी हेरांक सकयल दवरचें, हें पिशेपण आसा पळय हें आमी सांडूंक जाय. मनशाचें व्हडपण ताच्या गांवांतल्यान येना. कोण गोंयांत जल्मालो तें देवाचें निर्मणें वा तें एक अपघातान एक्सिडेंटल फिचर? जायत्यांक हांव अशें विचारतां, इंग्लिशीन सांगता, इज इट प्रोविडेन्शियल ऑर एक्सिडेंटल दॅट यू आर बॉर्न इन गोवा? मागीर तांकां कितें जाप दिवची ती कळना. मागीर तांकांच हांव सांगता, तुमी गोंयांत जल्माले हें प्रोविडेन्शियल देवाचें निर्मणें जाल्यार आनी एकटो मनीस केरळांत जल्मालो वा कर्नाटकांत जल्मालो तें देवाचें निर्मणें म्हूण तुवें मानून घेवंक जाय. आनी तूं जर गोंयांत जल्मालो वा जल्माली हें जर एक अपघातान जालें म्हळ्यार एक्सिडेंटल जावन जालें जाल्यार आनी एक मनीस केरळांत जल्मालो, तमिळनाडांत जल्मालो, कर्नाटकांत जल्मालो, हें सुद्दां एक एक्सिडेंटलच म्हूण कित्याक घेना तूं? म्हणून आमचें व्हडपण गांवांतल्यान येना. आमचें व्हडपण आमच्या धर्मांतल्यान येना. आमचें व्हडपण आमच्या शिकपांतल्यान येना. आमचें व्हडपण आमच्या गिरेस्तकायेंतल्यान येना.
आमचे व्हडपण आमच्या कुटुंबांतल्यान येना. ह्या कुटुंबांत जल्माली व्हडली आनी त्या कुटुंबान. आनी जातींक तरी क्रिस्तांव धर्मांत अर्थच ना. कोण मागीर आपणाक बामूण क्रिस्तांव जर म्हणटा आनी म्हणटले आसात, हांव तांकां म्हणटा तुमी क्रिस्तांवच न्हय तर तुमकां बामूण म्हणलें एक लेबल लावंक जाय. तर तुमी आनी खंयच्या धर्मांत वचात, ह्या धर्मान ते मानतात पळय जाती खातीर त्या धर्मांत वचा, तुमची हांगा गरज ना अशें हांव स्पश्ट सांगता. तर आमचें व्हडपण खंयच्यान येता? आमचें सगळ्यांचें आमचें व्हडपण येता देवा थांव. ती मागीर खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय गांवची जावं, खंयचेय संस्कृतीची जावं, भाशेची जावं, व्हडपण देवा थांव. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या स्वरुपाचो रचलो अशें पवित्र पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथांत म्हणटा. आनी देवान रचलें तें देवाक बरें दिसलें. आतां देवान आमकां सगळ्यांक रचलात म्हणटच आमी ताची भुरगीं जालीं ना आनी आमी एकामेका भाव भयणी जाल्लीं ना. पण ह्या चिंतपांत आमी जियेतना आमी कितल्या सुखान जिवंक जाता न्ही. कित्याक संवसारांत झगडीं जाता, झुजां जाता? कित्याक हांव बरो तूं खोटो, म्हाका जागो आसा तुका जागो ना हांगासर, हांवें सांगलें तुवें आयकूंक जाय. अशें आपल्या चिंतपान आमी जियेता देखून संवसारांत आज शांती ना, वेता थंय झगडी. पळया आमच्या भारतांत आनीक पळया, भारतीय म्हणल्यार व्हडलें, पाकिस्तानी म्हळ्यार आमकां दिसता तो आमचो दुस्मान. कित्याक पाकिस्तानी आमचो कसो दुस्मान जातलो? बाबा पाकिस्तान सरकार म्हणात वा सैनीक म्हणा वा आनी कितें ते आमकां दुस्मान म्हूण लेखतील, सादो लोक आमकां दुस्मान म्हूण लेखता. पूण आमी पळया पाकिस्तानी म्हणलें जाल्यार आमकां तो दुस्मान कसो दिसता आनी तांकां भारतीय इंडियन म्हणल्यार दुस्मान कशें दिसता. हें सारकें ना. आमी शेजारी म्हणटच आमी शेजाऱ्यां कडेन बरे भशेन रावंक जाय. एक वर्कींग रिलेशनशीप म्हळ्यार एक थोडो तरी आमचो बरो संबंद आसूंक जाय. एकदम बरो संबंद आसा जाल्यार चड बरी गजाल. एक उणें म्हणल्यार वर्कींग रिलेशनशीप म्हणटा म्हणल्यार आमी कशें आसात, बरें आसात, तुमी कशीं आसात, इतलो तरी आमी एक संबंद दवरूं नाका, बरो संबंद दवरूं नाका. म्हणटना आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं एकामेकाक खरींच भाव भयणी. हें फकत आमच्या चिंतपांत आनी उतरांत मात्र न्हय, आमच्या करण्यांनी आमी हें दाखोवया आनी आमच्या करणेंतल्यान आमी एक म्हूण दाखयतना आमी एकामेकाक लागीं येतल्या, मोगान जियेतल्या, सहकार दितल्या आनी आमी सगळींच सांगाता जैताचे वाटेर, सुखाचे वाटेर, शांतीचे वाटेर मुखार वतल्या. तसलीं मनशां आमी जावंक आमी साधन करुया. माणका मोतयां पळयतल्या तुमकां हांव परत्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो तुमचो मोग सदां उरूं दी, वाडत रावूं दी म्हूण आशेतां. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.